हॅलो गोंयकार, सजमता सगळे बरे आहा म्हणून तुमी? हांवूय बरो आहा. पळय ड्युटीक वचपाक येयला. चेंजींग रूमान आहा, शिफ्ट स्टार्ट करपाक तयार जाता हांव. आयज एक म्हाका धाकटें फंक्शन आहा, मातसो बेगीन वयता वयर. पळयता कितें तरी शूट करूंक मेवता जाल्यार व्हरून दाखयता तुमकां. मेवया मागीर, पळयता ते चेंज करता. शेपकोट घालला थिंगात हा, मागीर मेवता. आयज एक धाकटुलें फंक्शन आहा म्हाका आनी आतां हांव सँडविचीच करता. ब्रेड लावन दवरल्या, तेजो प्रेप रेडी करता. सँडविचीस जाले उपरांत दाखयता तुमकां. आयज हांव कामाचेर आहा. फिलींग घालून रेडी केले हांवें सँडविचीस. पळय हे टून आहा आनी हिंगा कुकुंबर आहा. ह्यो विगन सिंपल सँडविचीस जाय तांकां. जाल्यो सँडवीच रेडी करून प्लेटराचेर घाल्ले हांवें पळय. मागीर तांकां हांव गार्निश करतलो. गार्निश करूंक ना अजुनूय. ते केन्ना आमी धाडटा पळय तेन्ना बफेचेर, तेन्ना मागीर गार्निश करतलो. पळय कातरून रेडी केले. होच रिक्वेस्ट आसलो तेंचो, टुना आनी कुकुंबर सँडविचीस. फंक्शन स्टार्ट करता हांव. फ्रायींग करपाक स्टार्ट केला. मागीर दाखयता तुमकां कितें कितें फ्राय करता तें हांव. पिझ्झा करता हांव. बेगीन बेगीन करूंक जाय. पळय प्रेप कात्तला. बेजीक पिझ्झा करता एक. फास्ट फास्ट पिझ्झा केले, रेडी केले. ओव्हनान घाल्ले ऑलरेडी, प्लेस केलो. आतां बेक करता तांकां. 15 मिनटां उरले म्हाका बफे धाडपाक. बेगीन बेगीन केले तरी तो दाखयल्या तुमकां. बेक करता आनी मागीर दाखयता. बेकिंग टायम घाल्लो हांवें ओव्हनान पळय, आनी म्हाजे पिझ्झा पळय बेक जाता. येवकार म्हजे कुजनार. आयज घेवन येयला तुमकां नवी रेसिपी. आमचे गोंयकारांची फेवरेट फीश कटलेट्स. ओके, सगळे प्रेप करून दवरला हांवें फीश कटलेटाक. पळय सगळें हिंगा रेडी करून दवरला. हांवें फीश घेतला, टुना. म्हयशी हिंगा बांगडे ना, नाल्यार बांगड्याचो कुत्तलो आहलो हांव. म्हयशी बांगडे ना, सो हांवें हिंगा टुना घेतला. ओके, आनी तेजो प्रेप हो पळय मसालो काडला हांवें तेजो. ह्यो ग्रीन चिली, ह्यो सारक्यो मायल्ड. ह्यो चिली तीक न्हू, आं सारक्यो मायल्ड, तीक आसना त्यो. लसूण घेतले, आलें घेतला, इल्लीशी आमसाण, थोडीशी लवंगां, थोडीशी मिरयां, एक धाकटुलो कुडको तिखीचो, आनी जिरें आनी जिती कोथमीर, फ्रेश कोथमीर. हे हेजो हांव मसालो करून घेता. ओके, हांव चॉप करून कांय घालचो ना. हांव मातशें डिफरंट टायप करता. मसालो वांटून घालून करता हेका. ओके, हो मसालो हांव वांटून घेता. दाखयता मागीर फुडें. जालो मसालो वांटून. हो जालो मसालो पळय. सेम तो ग्रीन मसाला काडटा पळय तोच, कांय डिफरंट ना. व्हिडिओ पॉज करून पळोवंक येता तुमच्यान कितें कितें घाल्लां तें. चुकलां जाल्यार तुमकां. एक बोल कांदो घेतला हांवें. हांव ओरो कांदो घालिना, हांव कांदो ताका सोते करून घालता. ओके, भाजून घेता कांदो. हो पळय 1 कप घेतला कांदो. हो भाजून घेता बरो. हांव ओरवो यूज करिना. ओरवो कांदो गेल्यार कितें जाता जाणा, तेन्ना आमी काटलेले करता न्हू, ओरवो कांदो मोदें उरता तो ओरवत उरता मागीर, आनी सायडीचोच भाजता. आनी हातान मागीर तो कित्याक लागता, मोदें ओरवा लागता आनी सायडीच्यान कांदो भाजता. ताका लागून हांव कांदो भाजून घेता. सो इवनली सगळें भाजलेलें मेवता तुका हातान. नाल्यार ओरवो कांदो कवता तुका हातान. मागीर मोदें कटलेट भाजोना सारकी फूल. आनी आख्खी काडले तूं फूल भाजून गेले जाल्यार करपण मातशी ती ड्राय लागता मागीर. सो कांदो सदांच भाजून घालता तो चड बरो भितर.
मिक्स करताना कांदो भाजून घालपाचो आनी मिक्स करपाचो. जालो कांदो भाजून. अर्दो कांदो हांव काडून घेता पळय. पळय अर्दो कांदो काडून गेल्ल्यान अर्दो कायलीचेरूच दवरला आनी तितून हांव मसालो एड करता. हो आतां मसालो बरो भाजून घेवपाचो. स्लो उज्याचेर भाजून घेया सारको दाट जायसर. पळय आतां मातसो पातळ आहा तो बरो दाट जावनी. दाट जावसर हांव ताका भाजून घेता. एक 3-4 मिनटां वयतलीं दाट जावपाक. भाजता आनी दाखयता तुमकां मागीर. पळय हो आहा तो खूब जालो मसालो म्हजो रेडी. दाखयता तुमकां. पळय सारको इतलो सुको जावंक जाय. पळय सारकें उदक सुकयलां तेजें. 3 मिनटां गेलीं म्हाका सारकी हाय फ्लेमीचेर. पळय इतलो सुको जावंक जाय. ताका उदक कांयच ना, उदक उरोंक पावना. हो सुकोवंक जावो सारको. चटणी कशी जाल्या पळय सारकी इतलो सुको जाला. मागीर दाखयता फुडें. आतां एड करपाचो. बंद करता. की सगळें रेडी जालें. मसालो बी रेडी जालो. आतां हांव मिक्सिंग करता. दाखयता तुमकां. मिक्सिंगाक म्हाका कितें कितें जाय तें पळय. लेमन घेतला हांवें हाफ. 2 एग्स. विनिगर केदो तो हांवें आनियन काडलेलो पळय अर्दो. कूक केल्लो आनियन हो सोती केल्लो. आनी ब्रेड क्रम्स. ओके. आतां हांव तें एड करता. पळय कांदो घालता पयलो. ही 2 एग्स गेल्लेली त्योय घालता. हाफ लेमन गेल्लो तो स्क्वीज करता. लेमन चड घालपाची गरज ना कित्याक हांव विनिगरूय घालतलो. आनी 2 कुलेरां अशी विनिगर घेवपाची इल्ली. आनी आतां मसालो घालता पळय काडलेलो पळय तो. हो मसालो एड करता हांव हितून. हो मसालो घालला. आतां हे सगळें बरें मिक्स करून घेवपाचें. मिक्सिंगाक हांव इल्लोसो ब्रेड क्रम्ब घेता. पळय बायंडींग जावपाक ब्रेड क्रम्ब घाल्ले बायंडींग बरें जाता. इनकेस तुमचेशी ब्रेड क्रम्ब तो ना घरान जाल्यार स्लायस ब्रेड येता न्हू आमचे, तो एक वायट स्लायस ब्रेड घेया. मातसो उदकान भिजोवन घेवपाचो. उदकान मातसो भिजोवन घेवपाचो आनी मॅश करपाचो आनी मागीर तितून घालपाचो. हेजी ब्रेड क्रम्साची गरज ना. आतां म्हजेशीन हा म्हणून घालता हें. पळय इल्लो एड करता ब्रेड क्रम्ब. हें फकत बायंडिंगाक लागून. नाल्यार मोव पडटा न्हू त्यो ताका लागून. ब्रेड क्रम्बाचें सामकें बरें बायंड जावन येता. मिक्स करता आनी दाखयता मागीर तुमकां. मिक्स करून घेता हांव. हें बरें मिक्स करून घेवपाचें. जाय जाल्यार तुमच्यान आनी इल्ली कोरिएंडरूय चॉप करून घालूं येता हितून. फ्रेश कोरिएंडर चॉप करून घालूं येता जाय जाल्यार. बरें मिक्स करून घेता आनी दाखयता मागीर फुडें तुमकां. इल्ली कोरिएंडर घालता ही पळय चॉप केल्ली. सॉल्ट पेपर घालता इल्लो. सॉल्ट मिक्सिंग जालें म्हजें. हय हांव शेप करून घेता. तुमी तुमकां जाय तो शेप करून घेया. हांवें हय केल्या क्रॉकीड रावंड कशी हांवें मातशें स्क्वेअर रेक्टेंगुलर टायप कशी केल्या. आनी तुमकां जाय जाल्यार तुमच्यान गरम मसाला एक्स्ट्रा विनिगर चिली तें तुमचेर आहा. खंय जाय तें घालात.
ओके ह्यो हे कोत्ता आनी मागीर दाखयता तुमकां मेवता मागीर शेप दिवन जाले म्हाज्यो आतां रवो गेल्लो हे पळय आतां कोट कोत्ता तांकां पळय रवोन बरें कोट कोत्ता सगळे वाटेन रवा वो रुलाव हे सगळे कोट कोत्ता आनी दाखयता तुमकां हे कोट करून घेवपाच्यो जाले कोटिंग करून कायल दवरले तेल बरें गरम जाला आनी कायल ओवर हीट करून नाकात ओके नाल्यार रोखडी एक सायड काळी जातली तितलो तगत दवरा कायल नाल्यार रोखड्योच काळ्यो जाता त्यो सारकी मिडियम हिटाचेर भाजपाची जावपाक येयले त्यो टर्न करून पळोवया एके वाटेन टर्न करता आतां पळय हांवें 2 स्पुनां गेल्ले टर्न करपाक सदां काटलेजीक 2 स्पुनां घेया इजी जाता पोत्तूंक नाल्यार ते मोडटा पळय हो एक घेवपाचो आनी स्लोली हेजेर हाडपाची हय आनी ही देंवोवपाची ही फोर्सान तर पोत्तूंक गेली जाल्यार मोडटली मोडोंक पावना पळय इजी सदां 2 स्पुनां घेया ही हेजेर घेया आनी ही तेजेर स्लांट करून देंवोवपाची इजी सारकें ओके नाल्यार ओही तो डायरेक्ट पोत्तूंक गेल्यार तूं फोर्सान पोत्तूंक वयता आनी तेजो एकूच सायड कुडकोत वयता सो सवकात पोत्तिपाचें काटल्याची भाजता म्हणसर आनीकूय वस्तू थोड्यो रेडी केले आयज तुमकां हांव दाखयतां 3 स्टार्टर करून ओके हो काटलेजीचो एक आनीक 2 करून दाखयता बराबरूच सगळे तिनूय एक सिंपल स्टार्टर सगळे तिनूय हे तुमच्यान मागीर तुमचे पाटयेक करूंक जाता ही पळय प्रॉन्स हाडलेली हांवें ते कोत्ता म्हणसर रेडी केली ही पळय ही प्रॉन्स बटरफ्लाय कातरून गेल्ले ही जिंजर गार्लीक पेस्ट लायलो तांकां सॉल्ट लायिल्लें ही बटरफ्लाय चिरून गेल्लेली आनी ब्रेड क्रम्स आनी अशी लावन गेल्ले सिंपल सारकी पळय शेपडी अशीच दवरल्या ब्रेड क्रम कोटींग केला तांकां ओके अशीच दवरले तिवूय भाजता तेल जाता ते वाटेन कायल दवरलेली हांवें आनी तिसरो तो दाखयता मागीर कितें तो आतां दुसरो स्टार्टर आमचो डीप फ्राय करून घेवपाची हे पळय तेल गेल्लें ऑलरेडी कायल मिडियम फ्लेमाचेर दवरपाची नाल्यार रोखडीच काळी जातली सवकात फ्राय करपाची बरो गोल्डन ब्रावन कलर दिवपाचो तांकां जाली ऑलमोस्ट म्हाजी पळय सारकी गोल्डन ब्रावन जालें ही गोल्डन ब्रावन भाजून काडपाची काडटा ती हांव आतां पळय एक पेपर टावल गेल्लो हांवें कितें एक्स्ट्रा ऑयल पळय आहा ती प्लेटीचेर घाल्लो पळय कितें जर एक्स्ट्रा ऑयल आहलें तो पेपर टावल ओडून काडटलो पळय सारको हो गोल्डन ब्रावन कलर हो येवंक जाय आतां म्हजो तिसरो स्टार्टर पळय आमचो कॉमन तो हांवें गेलो वांयगे हें आनी आमच्या गार्डनान जाल्लें म्हाका तेजें कितें तरी करूंक जाल्लें त्यामुळे हें केलात न्हू तेज्या भायर तुमकां हेंच दाखोवया म्हणलें फ्राय करता तें ओके तेका हांवें लायला सॉल्ट पेपर हल्दी पावडर चिली पावडर आनी जिंजर गार्लीक पेस्ट ओके हे पळय एक गेल्ला तेका मातशें बायडींग करपाक लागून एक घालता आनी हे पळय मैदा गेल्ला मैदान आनी इल्लो पाप्रिका पावडर गेला नाल्यार तुमी चिली पावडर कितेंय घालूंक येता हांवें बेश्टो इल्लोसो पाप्रिका पावडर घाल्ला ओके हे पळय हें मिक्स करून घेता तें मातशें लागपाक तेका कायल दवरलें रेडी ते वाटेन हें आमच्या गार्डनान जाल्लें तें काडून हाडलेलें हांवें पळय हें पीठ मिक्स करून घेवपाचें पाप्रिका घाल्लेलें तें पिठान इल्लें मीठ घालात आं मीठूय घालूंक जाय इल्लेशें पिठानूच तेका कोट कोत्ता अशें कोट करपाचें हें म्हजें स्टायल हांव हें कोत्ता तुमी खंयी भाजता ती लोक खूब डिफरंट भाशेन भाजता हांव हें भाजता आनी अशें कायलीर
समतें स्लो उज्याचेर भाजपाची. ती रोकडीच करपता नाल्यार काही जाता. सगळी घालता आनी दाखयता, भाजता आनी दाखयता मागीर. झाली वांगी भाजून रेडी झाली माझी. ओके काडटा आता. तिनूय डिशी रेडी जाल्यो. आता प्लेटिंग करताना दाखयता तुमकां. मेळया मागीर प्लेटिंग करताना. जालें माझे रेडी. प्लेटिंग केलें हांवें. कशें दिसता तें सांगात म्हाका. तुमीच पळया. ओके ऑलमोस्ट रेडी. तिनूय माझे स्टार्टर वांयगे, फिश कटलेट्स आणि प्रॉन्स पळयात तुम्ही. आता प्लेटिंग करून रेडी दवरला हांवें. प्रेजेंटेशन पहिले न्हू तुम्ही कशें केलां तें. मातसो टायम गेलो पूण केलो हांवें. तिनूय स्टार्टर दाखयले तुमकां. कशें लागलें तें कमेंट करून सांगा म्हाका. ओके आनी तुमच्या फ्रेंड्सां आनी फॅमिलीकूय शेअर करा आनी सबस्क्रायबूय करा. सगळ्यांत हांवें मागता सबस्क्रायब करून होच म्हाका तुमचो सपोर्ट दियात. फुडें बरें बरें करून दाखयता तुमकां हांव. तोहीच उमेद भोगता म्हाका तुमकां दाखोवपाक. फुडें खूब करून दाखयता तुमकां हांव. सबस्क्रायब करा आनी शेअर करा. ओके चल तर फुडल्या व्हिडिओन मेळुया. Adeus.